अशें एप्रिहेन्शन्स आसा की साऊथ गोवा सीट तुमच्या हातांतल्यान वता, सो यू हॅव दीस वायल्ड कार्ड एंट्री. Absolutely not. There were also other active women who were there, including Sulakshana Samant. तांच्या विनेबिलिटी परस पल्लवी देंपेची विनेबिलिटी कशी चड आसूं शकता? So you don't believe in democracy like Christians should be with BJP. I will ask a counter question. कि why should Christians not be with BJP? I'll answer your question. Apprehensions की तुम्ही म्हणटा की हिंदू राष्ट्र करतले, द काइंड ऑफ पोलरायझेशन करपाचो अटेम्प्ट जालो, सांजो दारियाला सारको इन्सिडेंट जालो जंय तुमचो मिनिस्टर पर्सनली वॉज इनवॉल्व. सो देर आर मेनी रिजन फॉर देम नॉट टू बी विथ बीजेपी. Hub Express Judgment 2024 powered by Panchamrita. Travel partners Counto Honda. 20 years of trust and performance. Counto Honda rides on. नमस्कार, येवकार तुमकां हब एक्सप्रेस जजमेंट 2024 कार्यावळीन. काल एक घडणूक जाली जाका लागून वेगवेगळे तर्क वितर्क आयले. ते म्हणजे दक्षिण गोंयची उमेदवारी भाजपान दिली पल्लवी देंपोक. एक तर्क असो आशिल्लो की जेन्ना कॅडर्स आसा तेन्ना कित्या खातीर तांणी भायल्यान इम्पोर्ट करून उमेदवार हाडलो, आनी दुसरो तर्क असो आशिल्लो ते म्हणटा की आतां हाका लागून भाजपा दक्षिण गोंयांत पडटलीच म्हणजे पडटली. आतां ह्या विशयाचेर उलोवपा खातीर आमी मेळटले गिरिराज पै वेर्णेकर, भाजपाचे म्हणयारे. सद्या ट्विटरान ते इतले बिजी आसा की कोणचोय ट्वीट जर आयलो अगेन्स्ट जाल्यार आन्सर मेळटा म्हणून फोन तांकां जाल्यार मातशें शांत दवरा म्हणून बॅटरी खूब फावटी चार्ज करची पडटा दिसता. प्रत्येक ट्वीट मॉनिटर करता. नाही, प्रत्येक ट्वीट नाही, पण खंय तरी न्हय जो फॉल्सहूड लोकां मदीं व्हरपाचो प्रयत्न केला. म्हणजे बेस्ट एक्झाम्पल तुका काल अमित पाटकरान सांगलें की तुमी इम्पोर्ट केला म्हणून, किंवा अमित पालेकारान सांगलें जे स्वता इम्पोर्ट जावन प्रेजिडेंट जाल्यात तांणी हें उलोवप ताका रिस्पॉन्ड करप हें म्हाका दिसता खंय तरी आमची ड्युटी. म्हणजे आतां तुका अमित पालेकाराचे जर तुमी पळयशात तशी गोंयांत आप रुजोवपाचो जो प्रयत्न जालो तातूंत तांचे भरपूर कार्यकर्ते आशिल्ले, पण लास्ट मिनीट येवन CM कॅन्डिडेट जालो, मागीर कन्वेनर जालो, तर आयत्या बिळान नागोबा तो जाला. सो म्हाका इतलेंच दिसता की ताणें हे असले स्टेटमेंट करप इज हास्यास्पद. दुसरे अमित पाटकर, आज तूं काँग्रेसीच्या खंयच्याय हाका विचार की बाबा काँग्रेसीचो प्रेसिडेंट तो कसो जालो, ते म्हणटा आमकांय खबर ना. म्हणजे जो काल 6 म्हयन्या पयलीं पार्टी जॉयन जाल्लो, जो इलेक्शन हरलो, ताका वचून ते करतात. तांणी येता तो तशें आतां मायकल बाब आमच्या बरोबर आसा आतां लोबो, तो बीजेपीच्यान वचून ताका लिडर ऑफ ऑपोजिशन करूं नाशिल्लो. हो कॅन्डिडेटाचेर उलयता. नाही, तर आता कॅन्डिडेटाचेर येता. पयलीं म्हणजे तुमी जर लास्ट काही म्हयने पळयल्यार किंवा लास्ट काही वर्सां पयली आसतली, मिसेस पल्लवी देंपो जी आसा ती महिला मोर्चाच्या कितल्याशाच कार्यक्रमांक तांणी अटेंड केला. दुसरें, काल जेन्ना तांचो तिकेट डिक्लेअर जाल्यानंतर जो कार्यक्रम जालो तेन्ना अध्यक्षान परत क्लियर केलें की शी हॅज बीन मेंबर ऑफ द पार्टी फॉर अ लॉंग टायम. कालूच जाल्या खंय नाही, काल तुम्ही मुद्दम पळया, काल म्हणून क्लॅरिफाय करचें पडलें. काल कितें जालें की मिडियान एक रिपोर्ट आयलो की तिची जॉयनिंग बीजेपी जॉयनिंग सेरेमनी आसा म्हणून. ताजेर अध्यक्षान उत्तर दिलें की जॉयनिंगाचो प्रश्नूच येना की बिकॉज शी इज ऑलरेडी अ मेंबर. दिसनाशिल्लें ते खंय. नाही, परत तुमकां सांगलां तशें की काही वर्सांनी तुम्ही जर पळयशात महिला मोर्चाच्या कितल्याशाच कार्यक्रमाक आयल्या. नाव डेफिनेटली शी वॉज नॉट अ एक्टीव बीजेपी मेंबर. दिसना, नाही, एक स्टेटमेंट केल्लो ना. करेक्ट, भाजपाची पदाधिकारी ना. आय फुल्ली अग्री आणि आय फुल्ली एग्री विथ यू ऑन दॅट. बट आज तांचे फिलॅन्थ्रॉफीचें जें काम आसा, शेवटाक राजकारण हें समाजकार्य, आणि तांचे म्हाका दिसता समाजकार्यान म्हणजे तो मागीर एज अ डेम्पो ग्रूप आसत किंवा डेम्पो चॅरिटी ट्रस्ट आसत, तांचे एज्युकेशनाचेर आशिल्लो काम, तांचे मिडियान आशिल्लें काम, म्हणजे मिडियाचे जे तांचे वेरियस ब्रँड्स आसा तांचेर केल्लें काम, आनी तशेंच तांची स्कुलां. म्हणजे काल म्हाका दिसता माननीय मुख्यमंत्र्यान मुद्दम तुमी जर आयकलां आसत कालचे तांचे प्रेस कॉन्फरन्सान तांणी सांगलें की कितलींशींच स्कुलां जी बंद वचपाच्या वाटेचेर आशिल्ली ती तांणी परत घेवन ताका रिवायव करपाचो, आनी हे दीस इज अक्रॉस गोवा. तर म्हाका दिसता खंय तरी हे बीजेपीन ह्या खेपे काही नवे फेसीस दिवपाचो प्रयत्न केला. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल अरुण गोविल, ज्याने रामायणान रामाची भूमिका केल्ली, ताका काल मिरजच्यान तिकेट मेळ्ळ्या. किंवा मंडी कंगना रनौत आसत, वरुण गांधीक भायर मारलो.
वरुण आणि गांधी अरुण गोविलाक चान्स दिलो बिकॉज वरुण गांधी वॉज गोईंग अगेन्स्ट. नाही, वरुण गांधी इज फ्रॉम पिलीभीट, ताका मेरठ दिल्या तिकेट. सो हे एक म्हणजे कोरिलेट म्हाका दिसता करूंक जायना. दुसरे जे मनेका गांधी आसा म्हणजे तांकां तिकेट दिल्या, त्यामुळे खंय तरी समवेर तुमचे काम एज अ MP ऑल्सो मॅटर्स. म्हणजे तुम्ही जर तसे इफ यू आर सेईंग की आमची साऊथ गोवा कॅन्डिडेटान काय तशें कमेंट करूं ना, इफ यू सी वरुण गांधी ऑल्सो ही हॅज बीन सायलंट फॉर लास्ट फ्यू इयर्स. तर म्हाका खंय तरी दिसता पार्टी खातीर केल्लें काम किंवा थोड्या फावटी कशें आसता, थोड्या फावटी ते प्रिपेर यू फॉर अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आनी हांव हाजेर एक उदाहरण दिता, तें म्हणजे आमचे अन्नामलाई जे आज चेन्नई आमचे तमिळनाडूचे अध्यक्ष आसात. तांकां लास्ट इलेक्शनान एक सीट लडपाची इच्छा आशिल्ली. पार्टीन सांगलें तुका तो सीट मेळचो ना, कारण वी ऑलरेडी हॅव अ कॅन्डिडेट हू हॅज वर्कड फॉर इयर्स आनी ही वॉज गिवन अ डिफरंट सीट वीच वॉज व्हेरी डिफिकल्ट. ताणें तरी एज अ डिसिप्लिन सोल्जर ऑफ द पार्टी वॉट ही डीड वॉज ही कॉन्टेस्टेड, ही लॉस्ट बाय अ व्हेरी नॅरो मार्जिन, बट इमिजिएटली ही गॉट अपॉइंटेड एज स्टेट प्रेसिडेंट. तर पार्टीन आज जेन्ना पार्टीचो डायरेक्टीव जेन्ना एक कार्यकर्तो म्हणून आमी म्हणटा पळय, आज तशें आमकां आतां फाल्यां तुमी सांगा म्हाका साऊथ गोवा आसूं किंवा नॉर्थ गोवा आसूं, म्हणजे जे अध्यक्षान सांगलां इररिस्पेक्टीव ऑफ द कॅन्डिडेट, आज आमी काम करता ते एकाच मिशनाचेर, ते म्हणजे नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड आनी सेल्फ लास्ट. विल कम टू दॅट. म्हाका फक्त एक आतां मेन इम्पॉर्टंट टॉपीक आसा की पल्लवी देंपे वॉज नेवर एक्टीव इन युअर पॉलिटिक्स ऑर पार्टी, दॅट यू एडमीट. Secondly, there were also other active women who were there, including Sulakshana Samant or maybe some other names which are taken. Vidya Gaude असू शकता, सुवर्णा तेंडुलकर असू शकता. तांच्या विनेबिलिटी परस पल्लवी देंपेची विनेबिलिटी कशी चड आसूं शकता? पळय, परत जेन्ना आमी विनेबिलिटी म्हणटा न्हय, एकदां येता विशय, म्हणजे आज कोणें तरी विचारलें की तुमी जर म्हणजे यू आर शुअर ऑफ विनींग 400 देन वाय डू कॅन्डिडेट्स मॅटर. पण अशें जायना. म्हणजे आज पर्यंत जे BJPचे कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाल्या तातूंत तुमी प्रत्येक कडेन पळयलां की कॅन्डिडेट्स आर गिवन म्हणजे विथ अ ड्यू प्रोसेस ते चूज जातात. दुसरें म्हाका दिसता पयलो जो आमी विचार पळोवंक जाय तो म्हणजे आमी जेन्ना विमन एम्पावरमेंट म्हणटा, आमी नारी शक्ती म्हणटा आनी 33% रिजर्वेशन बील म्हणटा, गोंयान 50% रिजर्वेशन जालां हें म्हाका दिसता पयलो म्हणजे फर्स्ट लँडमार्क वीच म्हणजे किंवा फर्स्ट बीग न्यूज इज दॅट गोवा हॅज गिवन 50% रिप्रेझेंटेशन टू वुमेन. आता ताज्या मागीर जेन्ना आमी जशें म्हणलें की आमचें काम स्टेट युनिटाचें इज अबाउट सजेस्टिंग कॅन्डिडेट्स, आनी जेन्ना आमी कॅन्डिडेट सजेस्ट करता तेन्ना तुमी पार्टीचें काम करणारे जेन्ना धाडटात तशेंच सामाजीक काम आशिल्ल्यांचें नांव धाडिल्लें, वीच वॉज इन दीस केस मिसेस पल्लवी देंपो. आनी खंय तरी सेंट्रल लिडरशिपाक दिसलें की देर वर्क इन मे बी मिडिया, एज्युकेशन, स्पोर्ट्स, she is a better fit for South Goa. So your cadres who doesn't have that much money to fund schools or to fund CSR activities are not supposed to get ticket. It is not about spending money. आज तुमकां परत उदाहरण दिता. आतां तुमी एका सिटा वयल्यान जर हे एक्स्ट्रापोलेट करूंक सोदता जाल्यार नाही पण जाल्यार मागीर सदानंद शेट तानोडे जे आमचे माननीय अध्यक्ष आसात ते खंयच्यान रायत जाल्यार तो पळोवंक जाय. डॉक्टर प्रमोद सावंत आसत किंवा आमचे श्रीपाद भाऊ आसत जे आज 6व्या फावटी तांकां नॉर्थ गोवाक रिप्रेझेंट करपा खातीर नॉमिनेट केल्या, तांचें कितें मागीर. सो एका सिटा वयल्यान खंय तरी तुमचे कडेन हो बॅकग्रावंड नासत जाल्यार टिकेट मेळना. हें म्हाका दिसता
नाही 100% एक्सेप्शन. Pallavi Dempe is an exception for BJP's given line of thinking. नाही, एक्सेप्शन म्हणच्या परत तुमकां जे सांगला तशें की एक म्हणजे एज फार एज द कार्डर इज कन्सर्न फॉर अस इट इज नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड आणि सेल्फ मागीर. त्यामुळे पार्टीन जेन्ना निर्णय घेतला इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी, इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ साउथ गोवा आणि वी विल अबाइड बाय इट. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, इसमें आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी जैसे 9 मिनरल्स हैं, तो कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस काफी है. संपूर्ण पोषण के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, घर घर में पंचामृता. How do you support that Pallavi Dempe is the best candidate? Keep aside BJP tag for South Goa. हांवें तुमकां परत सांगलें तशें, एक म्हणजे शी इज बीन वोकल ऑन सोशल इश्यूज. तांचे मिडिया हाऊसेस आसा, तांचे स्पोर्ट्सान काम आसा आणि हांवें परत म्हणलें फिलँट्रॉफी एज फार एज फिलँट्रॉफी इज कन्सर्न गोंयांत डेम्पो हे अग्रेसर नांव आसा आणि तो सोशल वर्क पळोवन पार्टीन दिला आणि ताज्याय फुडें वचून हांव म्हणटा की पार्टीन एकदां जो कॅन्डिडेट दिलो दॅट इज द बेस्ट कॅन्डिडेट फॉर एवरी BJP कार्यकर्ता आणि जो खरो कार्यकर्तो आसा ताज्या खातीर ही इज द बेस्ट. आणि प्रत्येकाक प्रिफरन्स प्रत्येकाक असतात. फाल्यां म्हजें ओपिनियन एक आसूंक शकता, फाल्यां ओपिनियन, पण एकदा कॅन्डिडेट डिक्लेअर जालो की आमचें सर्वस्व दिवन आमचें 100% दिवन त्या कॅन्डिडेटाक निवडून हाडपाचें काम. इन डेमोक्रेसी की कॅडर्स विल डिसाइड हू शुड बी अवर कॅन्डिडेट. तुमकां अशें कित्याक दिसता की कॅडर्स वयल्यान ते नाही, पण कॅडर्सां मदीं डिस्कस नांवां जेन्ना धाडल्या कशें आशिल्लें, जर नांवांच धाडून आशिल्लीं was this name discussed in cadres? 100%. Was this name even when it was म्हणजे जेन्ना नेम्स वर सेंड ऑल द प्रायम म्हणजे मेन लिडर्स महिला मोर्चा, म्हणजे महिला मोर्चा अगर काल सुद्धा जर तुम्ही पळयले जाल्यार महिला मोर्चा वॉज इन अटेंडन्स विथ फूल स्ट्रेंथ. आणि तुमकां हांव परत सांगता, ह्या खेपे भाजपाची जी नारी शक्ती आसा, जो आमचो महिला मोर्चा आसा, दॅट स्ट्रेंथ वील बी ऑन डिस्प्ले वेन वी गो फॉर दीस इलेक्शन्स. आणि काल मुख्यमंत्र्यान जशें सांगलां तशें की 60,000 पेक्षा चड मताच्या डिफरन्सान आमी साऊथ गोवा सीट जिखतले. अशें एप्रिहेन्शन्स आसा की साऊथ गोवा सीट तुमच्या हातांतल्यान वता, सो यू हॅव दीस वायल्ड कार्ड एंट्री wherein you have Pallavi Dempe and you checkmate certain people based on certain things. म्हाका दिसता जर हें एप्रिहेन्शन ऑपोजिशनाच्या मनान आसा इट्स अ व्हेरी गुड थिंग फॉर अस, कारण जेन्ना 4 जुनाक रिजल्ट येतलो ऑल दीस एप्रिहेन्शन्स वील बी क्लियर्ड आणि BJP इज कॉन्फिडंट नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स बट बिकॉज ऑफ वन स्ट्रेंथ विच वी हॅव विच इज अवर कार्डर्स अँड द अदर स्ट्रेंथ इज द वोटर्स हू नो की लास्ट 10 वर्सान अंडर प्रायम मिनिस्टर मोदी कितें डेव्हलपमेंट जाला. शेवटाक आमच्या ह्या इलेक्शनाचो एक सेंट्रल थीम आसा, इट इज नॉट एनीथिंग एल्स बट इट इज मोदी की गॅरंटी. तर ह्या खेपे आमचो एक मिशन की अब की बार 400 पार आणि फिर एक बार मोदी सरकार. सो दिस इज नॉट डेम्पो की गॅरंटी, दिस इज मोदी की गॅरंटी. प्रत्येक कॅन्डिडेट जो BJPचो आसतलो अक्रॉस तो मोदी की गॅरंटीचेर वतलो आणि अब की बार 400 पार ह्या विशयाचेर वतलो. आपण म्हटलं अब की बार कितें फुसका बार और पोको बार अशें कितें. म्हाका दिसता तांकां मातसो कोण तरी कंटेंट रायटर घेवपाक जाय सो दॅट दे कॅन कम अप विथ बेटर स्लोगन्स. ओके, बट इन साऊथ गोवा इज इट गेटिंग इजियर फॉर यू विथ Pallavi Dempe और डिफिकल्ट फॉर यू विथ Pallavi? म्हाका विचारशी साऊथ गोवा वॉज ऑलवेज वेल विदीन अवर रीच. लास्ट टायम काही गजाली आमच्या फेवरान जाल्यो ना लास्ट मिनट, पण ह्या खेपे तुम्ही जर पळयशात म्हणजे एक म्हणजे 20 असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीज ज्यो आसा तातूंतले आज 15 हे भाजपा बरोबर आसात. तर म्हाका दिसता खंय तरी तो एक आमकां व्हडलो गजाल जी आसा ती आमकां पळोवंक जाय. आनी ताज्या खातीर आय हॅव एब्सोल्युटली नो डावट की भारतीय जनता पार्टी थंय साऊथ गोवान आपलो कॅन्डिडेट परत एकदा, आनी अशें न्हय की आमी हाज्या पयलीं जिखूना, 2009 जिखल्या, 2014 जिखल्या. तर म्हाका दिसता जिखल्या. सो आय एग्री, बट शेवटाक एक सांगा म्हाका, तुमी तशी फूल मेजॉरिटी आमकां 2012 पयल्या फावटी आयिल्ली आणि तशीच फूल मेजॉरिटी आमकां 2022 आयली. तुमी म्हाका सांगा 2022 एप्रिहेन्शन नाशिल्ल्या लोकांच्या मनान. म्हाका एक मनीस तुमी दाखोवपाचो जो ऑपोजिशनान आसत किंवा जे सो कॉल्ड आज कितें जालां न्ही, आज एक ती एक पॉलिटिकल एनालिस्ट म्हणून एक लॉबी आशिल्ली
जे सगळे एक बसून तांकां दिसताले की लोक आपले इन्फ्लुएन्सान आसा. टुडे दे आर बिकमिंग इरेलेवंट आनी म्हणून हे अशी न्यूज घालता की BJP कॅनॉट वीन. सी BJP तशें जर पळयशात जाल्यार 30 वर्सान BJPन केन्नाच मेजॉरिटी फूल मेजॉरिटी घेवन अशी. हांव डेटा सांगता तुमकां. 2014 आमी जेन्ना फूल मेजॉरिटी घेवन जिखून आयले तेन्ना कोणें डेटा एनालिसीस केल्ली की BJP कॅन वीन. स्टॅटिस्टिकली इम्पॉसिबल म्हणून लोक सांगताले. मागीर जेन्ना 2019 गेले, अरे तुमी हांगा कमी जातले, थंय कमी जातले, बंगालान तुमी दोना वयर क्रॉस करूंक शकना, मागीर तुमचे सीट येतले खंयच्यान. आमी 303 सीट घेवन जेन्ना जिखले तेन्ना तांकां खंयचो डेटा आशिल्लो. तर म्हाका दिसता खंय तरी एक स्टॅटिस्टिक्स आनी डेटाच्या बियॉन्ड वचून जें राजकारण आसा आनी जें समाजकारण आसा, जें प्रायम मिनिस्टर मोदीन केलां की सपने नहीं हकीकत है बुनते इसीलिए लोक मोदी को चुनते. आज तुमी पळया, पयलीं पांयभरणी जाताली आनी उरताली. आज मोदीजी सुरू केले म्हणजे पांयभरणी केल्ले प्रोजेक्ट ते इनॉग्रेट करतात. काल मुख्यमंत्र्यान सांगलें की 35,000 कोटीची फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चराची कामां आसा. तुमकां एक सादो डेटा म्हणजे म्हाका तो फक्त आज तो डॉक्युमेंट आशिल्लो म्हणून तुमकां सांगता. 2004 ते 14 जे आमकां टॅक्स म्हणून डेव्होल्युशन जातालो स्टेटीक, तो 4,800 कोटी आशिल्लो. तोच 2014 ते 24 26,334 जाला. म्हणजे 443% इन्क्रीज. आता ताज्या खातीर जर स्टेटाक हेल्प जायना म्हणजे आमच्यो सोशल वेलफेअर स्किम्स आसात. तुमी मुद्दम पळया 2012 नंतर कितल्यो सोशल वेलफेअर स्किम्स वाडल्यो. तर खंय तरी ही मोदीची गॅरंटी आणि BJPचेर आशिल्लो लोकांचो विश्वास, दीस इज अवर प्लॅन. ओके, दोन गजाली. एक म्हणजे यू आर टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन साऊथ गोवा बिकॉज ऑफ विच यू आर गोइंग टू विन. सो वेन यू स्पीक ऑफ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इट ऑल्सो इन्क्लूड्स MGP करेक्ट विच इज विथ यू. आता महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचं फक्त मडकय आसा सध्या, बाकीचे तुम्ही त्या वेळार आशिल्ले ते घेतले. सो युअर एंटायर विक्ट्री इज बेस्ड ऑन MGP. पळय, परत आमी तातूंत तुमी फक्त पळयतना MGP पळयता. MGP एड जावप आय थिंक इज अ व्हेरी बीग थिंग फॉर अस. हेल्प जातलो. पण तशेंच पळयतना आज मडगांवां दिगंबर कामत आसा, शिरोड्या सुभाष शिरोडकर आसात किंवा नव्या आलेख सिकेर आसात. तर हे सगळे एड जाले. हांव परत सांगता तुमकां, म्हणजे आमी खुबदां कशें जाता न्ही, फक्त एक मडकय किंवा सालसेत म्हणटात. पण आज आमचे कडेन संकल्प आमोणकर आसा, आज आमचे कडेन दाजी साळकर आसा, आज आमचे कडेन मोविन गुदिनो आसा, आमचे कडेन आज सेंटोर आसा जे. सो आमचे कडेन इतले सगळे MLAs आज बरोबर आसात. तर हाजो जर इम्पॅक्ट जावचो ना अशें दिसता. तर म्हाका दिसता जर आमी पळयलें न्ही, हे सगळे खुबशे जाण काँग्रेसीन आशिल्ले आनी वोटर्स वेर विथ काँग्रेस. अशें जालां की लिडर गेले आनी वोटर वचना म्हणून. नाही, कशें आसा, आज तुमी पर्यंत जर गोंयचे पॉलिटिक्स पळयशात जाल्यार वी हॅव हॅड लॉट ऑफ रिजनल सेट्रॅप्स हू हॅव द कॅपॅसिटी टू विन इरिस्पेक्टीव ऑफ वीच टिकेट दे गेट. तर तांची पर्सनल वोट बँक ना अशें तुमकां दिसता काय? आणि भाजपा म्हणून जे वोट्स आसात ती म्हाका दिसता प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन भाजपा म्हणून डेडिकेटेड वोट्स आसात. तर भाजपा प्लस जे कोण आमच्या पार्टीन आतां आयल्यात तांची पर्सनल वोट, हांव परत सांगता तुमकां, भाजपाचे जे कोर वोटर्स आसात ते केन्नाच शिफ्ट जायना. आमी सदांच म्हणिल्लें की कशें आसा, पॉलिटिकल एनालिस्ट सांगताले आमकां 22 की तुमी 30% सकयल वतले म्हणून. आमी सदांच सांगताले की इवन 2017 जेन्ना काँग्रेसीक आमच्या परस चड सीट मेळ्ळे, मेजॉरिटी कोणाकूच मेळूना, सो इट वॉज अप फॉर ग्रॅब्स एनीवेज, तेन्ना सुद्दां आमी 30% सकयल गेले ना. तर म्हाका दिसता ही BJPची एक स्ट्रेंथ आसा.
आणि परत म्हणजे तुम्ही मुद्दम पळयता आसतले आमचे अध्यक्ष आसत आमचे मुख्यमंत्री आसत आमी कोणाकूच फॉर ग्रांटेड घेना. सो कॅम्पेन ज्या तरेन आमचें चल्लां लास्ट 3-4 म्हयन्यांक तुम्ही पळयलां आसतलें लास्ट 1 वर्साच्यान तर 2 वर्साच्यान चालूच आसा. म्हणजे इलेक्शना नंतर सुद्दां बाबा असो आमकां खंय तरी स्वास घेवपाक टायम मेळ्ळो. म्हाका दिसता बिटवीन गोवा इलेक्शन आनी रिजल्ट तितलोच आमकां ब्रेक मेळिल्लो. ताज्या नंतर कंटिन्युअस एक्टिविटी चालू आसा. गांव चलो अभियान आसत बूथ सशक्तीकरण अभियान आसत. तर BJP हे लोकांच्या संपर्कांत सदांच आसता. आणि हांव जशें केन्नाय तुमकां म्हणजे आमी इनफॉर्मली सुद्दां म्हणटा BJPची रचना ही 50 प्रमुख पर्यंत आसा आणि त्या रचने खातीर आमकां कॉन्फिडन्स आसा की वी विल विन. सो when you have so much of confidence in winning, I'm coming back to the again same topic कारण आता फ्रेश आसा रेस्ट थिंग्स वी कॅन डिस्कस अगेन. जाल्यार कोणाकूय दवरल्यार येताले वाय डू यू हॅव टू हॅव यू नो सच एन इन्फ्लुएन्शियल पर्सनॅलिटी एज अ कॅन्डिडेट. पळय परत हांवें तुका हाजो एक्चुअली आन्सर पयलींच दिल्ले की आमी जेन्ना 400 पार म्हणटा आनी BJP अलोन 370 म्हणटा आमकां ताजोय कॉन्फिडन्स आसा. पण हाजो अर्थ रँडम कॅन्डिडेट चूज करप जायना. पार्टी डज देर ओन स्टडी. आतां फॉर एग्जाम्पल महिला कॅन्डिडेट कित्याक हो विचार खंयच्यान आयलो. सो प्रत्येक गजालीक देर इज अ सिस्टमॅटीक हे आनी खंय तरी विमेन एम्पावरमेंट करप खंय तरी 50% म्हणजे आज हांव तुमच्या मार्फत एक्चुअली काँग्रेसीक विचारूंक सोदतां की किंवा इवन आर्जीन उत्तर दिवचें की तांची महिला कॅन्डिडेट कित्याक ना किंवा काँग्रेसीन सांगचें की आमी महिला कॅन्डिडेट दिता. तर म्हाका दिसता महिला कॅन्डिडेट आसप दॅट इट सेल्फ इज अ व्हेरी बीग थिंग. त्यामुळे परत जेन्ना कॅन्डिडेट्स आसता वेरियस फॅक्टर्स आर टेकन इन टू अकाउंट आणि आमच्या सेंट्रल लिडरशिपाक दिसले की शी इज द मोस्ट आयडियल चॉयस एट दीस पॉयंट. आणि म्हणून म्हणा आनी परत एज अ कार्यकर्ता एकदां टिकेट डिक्लेअर जाली की आमी ती कशी जिखतली हाजेर विचार सुरू करता. कित्याक कशें तें म्हाका दिसता बिकम्स इररेलेवंट टू द पार्टी कार्डर. But again, that still you will carry that stamp of rich candidate versus poor candidate. एक तुमचे which was your theme of हे की कोई चाय वाला भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है अशें तुमी म्हटिल्लें. हांगा काय कोण म्हणजे दे बिलोंग टू अ प्लेस वेर दे हॅव वेल टू डू दे कॅन इफ दे वॉन्ट दे कॅन डू लॉट ऑफ फिलॉन्थ्रॉफी. दे डोंट इवन नीड टू बी मेंबर ऑफ पार्लमेंट. इन देअर ओन कॅपेसिटी दे कॅन डू सो मच थिंग फॉर साऊथ गोवा. परत जेन्ना तांची स्कूल्स आसात डेम्पो कॉलेज घेवया फॉर एग्जाम्पल म्हणजे आय कम फ्रॉम अ एक्स्ट्रीमली लोवर मिडल क्लास बॅकग्रावंड पण हांव डेम्पोन शिकलां. तर डेम्पो चॅरिटी ट्रस्टान कितें बाबा फक्त एलीट स्कूल्स घालून काम केल्लें ना. तर हो जो एलीट वर्सीस गरीब हो आसा पळय हो मुद्दो ऑपोजिशन करूंक सोदता. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ आवर बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स राजीव चंद्रशेखर जे आसत ही कम्स फ्रॉम अ एक्स्ट्रीमली रिच बॅकग्रावंड. बट आज जर तुम्ही तांची परफॉर्मन्स एज IT मिनिस्टर पळयत जाल्यार ही हॅज डन ट्रिमेंडस वर्क. तर खंय तरी म्हाका दिसता न्ही हो फक्त जस्ट बिकॉज समबडी इज रिच आर वी सेइंग की दे शुड बी डिनायड टिकेट. What about सावयकर? He must have felt bad. Do you agree की नरेन सावयकराक वायट दिसलें आसतलें? बाबू कवळेकराचें काल तोंड पळयत जाल्यार सामकेंच नरेन भाई हे अशे कार्यकर्ते आसा ज्यांनी आपलो प्रवास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेन सुरू केला आणि त्यामुळे तुमकां आतां दिसतलें की ही विल बी एट द फोरफ्रंट ऑफ कॅम्पेनिंग. आणि शेवटाक हांवें तुमकां सांगलें तशें तांचो परफॉर्मन्स एज MP हॅज बीन एक्स्ट्रीमली गूड. लास्ट टायम वॉट एवर फॉर पॉलिटिकल कॅल्क्युलेशन जे रिजल्ट एडवर्स आयलो पण ह्या खेपे एक खंय तरी महिलाक तिकेट दिवपाचो जेन्ना निर्णय जालो पार्टीन तेन्ना इट वॉज ऑब्वियस दॅट ही वील मिस आउट. बट एज अ ट्रू सोल्जर ऑफ द पार्टी ही वील ऑल्सो कॅम्पेन फॉर द कॅन्डिडेट दॅट हॅज बीन फ्रॉम He was not seen yesterday. काल ताजेर म्हाका दिसता परत रिजन दिलें. काल बाबू आयलो आनी ताका ही हॅड अ होली फंक्शन. द सेम वॉज विथ नरेन भाई आणि हे म्हाका दिसता काल अध्यक्षांनी परत प्रेस कॉन्फरन्सान सांगला. So it is cleared. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, इसमें आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन A, विटामिन B जैसे 9 मिनरल्स हैं। तो कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस काफी है। संपूर्ण पोषण के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, घर घर में पंचामृता। क्रिश्चियन मेजॉरिटी आसा पळय आनी दे आर नॉट विथ, जे मायनॉरिटी वोट्स आर नॉट विथ BJP. म्हाका दिसता हो इज वन ऑफ द बिगस्ट फॉल्सहुड्स. आणि ह्या भ्रमान हांव परत म्हणटा तशें हे जर ह्या भ्रमान जर ऑपोजिशन आसा जाल्यार म्हाका दिसता तांकां रावनी. आनी 4 जुनाक
कोण कोणा बरोबर आसा तें म्हाका गिव कळटलें. रिजन वाय क्रिश्चियन्स शूड बी विथ बीजेपी. I will ask a counter question की why should Christians not be with BJP? बिकॉज ऑफ I'll answer your question. Apprehensions की तुम्ही म्हणटा की हिंदू राष्ट्र करतले, द कायंड ऑफ पोलरायझेशन करपाचो अटेम्प्ट जालो, सांजो आर्यला सारको इन्सिडेंट जालो जंय तुमचो मिनिस्टर पर्सनली वॉज इनवॉल्ड. सो देर आर मेनी रिजन्स फॉर देम नॉट टू बी विथ बीजेपी. एप्रिहेन्शन्स कॅनॉट बी म्हणजे इफ इट इज नॉट मेट विथ सम ग्राउंड फॅक्ट्स. म्हाका एक अशें एक्शन दाखय. आज जेन्ना आमी स्टेटमेंट नाही हिंदू राष्ट्र हो स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टीन केला काय हो म्हाका तुमी दाखोवचो. प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आसत किंवा आमचे माननीय मुख्यमंत्री आसत, तुमी म्हाका सांगचे. सो हिंदू राष्ट्र करचे ना. एक तो प्रश्न नाही. हिंदू राष्ट्र तुम्ही परत एकदा हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व ह्याचे अंडरस्टँडिंगाचेर आमी जाय आनी एक डिबेट करूया. पण हांव परत त्या विशयाचेर येता की आज जेन्ना लाडली लक्ष्मी जाता, आज जेन्ना दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना जाता, ती इज इट रेस्ट्रिक्टेड टू एनी वन कम्युनिटी? आज अक्रॉस कम्युनिटीज ह्यो स्किम्स दिल्यो वता. त्यामुळे म्हाका दिसता की दिस इज एब्सोल्युटली रॉंग एप्रिहेन्शन की आमचे कितें म्हणटा ते की एप्रिहेन्शन की मायनॉरिटीज आर नॉट विथ अस. आज म्हणजे म्हाका याद आसा की म्हजें जेन्ना फर्स्ट इंटरेक्शन विथ PM मोदी जाल्लें वेन ही वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, ताणें एक बरी गजाल सांगिल्ली की आपल्याक प्लॅनिंग कमिशनान आयलें आनी विचारलें की वॉट आर यू डुईंग फॉर मायनॉरिटीज. आपणें सांगलें मैं मायनॉरिटी के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ म्हणून. ते मला शॉक जाले. अरे हो कितें उलयता का, हाउ कॅन ही बी सो ब्लेटंट. बट मला आपणे फुडें वचून सांगलें कि मैं तो मेजॉरिटी के लिए भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो मेरी 6 करोड़ गुजराती जनता के लिए कर रहा हूँ. आणि म्हाका दिसता हेच प्रिंसिपल जे आसा ते माननीय प्रधानमंत्री आसत किंवा माननीय मुख्यमंत्री आसत किंवा भारतीय जनता पार्टी आसत, दिस इज द सेम प्रिंसिपल. सबका साथ सबका विकास. सी जस्टीस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन. म्हाका दिसता खंय तरी हांवें तुमकां येदो जशें म्हणलें पळय, देर वॉज अ लॉबी वीच यूज टू सर्वायव ऑन दीस अपीजमेंट. ती खंय तरी खोडून गेल्या. सो अपीजमेंट आमी करिना, बट पार्शियलिटी केल्लो एक इन्सिडंट तुमी आमकां दाखोवचो. आय कॅन अश्युअर यू सबका साथ सबका विकास आनी सबका विश्वास. आणि हो विश्वास जो आसा पळय तो 2024च्या रिजल्टान तुमकां दिश्टी पडटलो. पोलरायझेशन इज फॅक्ट की यू आर ट्रायंग टू पोलरायज वोट्स. एब्सोल्युटली नॉट. पोलरायज हो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो विषय आसो, छत्रपती शिवाजी महाराज जर सेलिब्रेट केलो, विषय आसो, अयोध्या हो इज करेक्टिंग अ हिस्टॉरीक रॉंग. ताज्या खातीर पोलरायझेशन कित्याक जावपाक जाय? म्हणजे आज तुमी जर मुद्दम पळयशात, हांव तुमकां सादें उदाहरण दिता. राम मंदिर जेन्ना 22 तारखेक जालें त्या दिसा जे लोक भायर सरले, लोकांनी सेलिब्रेशन केलें, ते म्हाका दिसता वेर नायदर पॉलिटिकल, ऑल ऑफ देम आर नॉट नायदर पॉलिटिकली लिंक नॉर दे वर सीन एज रिलिजियस. बट खंय तरी हो देशाच्या एका प्रतिमेचेर जाल्लो आघात जो करेक्ट करपाक जालो. किंवा एक सांगा म्हाका, हाऊ कॅन यू सेलिब्रेट एक भायलो इन्वेडर येवन जेन्ना तुमचें डिस्ट्रक्शन करता आनी जे भगवान रामाचें जन्मस्थान थंय म्हाका दिसता इट वॉज करेक्टिंग अ हिस्टॉरीक रॉंग. इट वॉज नॉट अबाउट पोलरायझेशन. आनी परत म्हणजे हांव जेन्ना सांगता, जर आमी बॅकडोरांतल्यान केल्लें न्हय जाल्यार ते तुमी सांगूं येताले. मागीर ते 370 आसत, मागीर ते राम मंदिर आसत. इट हॅज बीन अवर मॅनिफेस्टो एवर सिन्स BJP वॉज बॉर्न. आणि दुसरें आतां CAAचेर सुद्दां खूब हे आरोप जाता. हांव तांकांय विचारूंक सोदतां, म्हणजे जे हिंदू भाव आसाच, पण जे क्रिश्चन्स आसात, जैन आसा, बुद्धिस्ट आसा, तांचेर किंवा सीख आसात, तांचेर जर पाकिस्तान, अफगानिस्तान किंवा बांगलादेशान अत्याचार जाता म्हणून ते भारतान पळून आयिल्ले आनी तांकां जर आमी सिटीजनशीप दिली जाल्यार चुकता खंय? आतां हाका पोलरायझेशनाचो कलर दिवपी खूब जाण आसात, ताका NGOs आसात. तांकां पयलीं फॉरेन फंडींग मेळटालें. आमी खूब जाणांचें फॉरेन फंडींग बंद केलां, जे देश तोडूंक सोदताले. भारत तेरे तुकडे होंगे म्हणून जे गँग दिल्लीक तयार जाल्ले, तांचें फंडींग चालू दवरप, इज दीस कितें म्हणटा तें नॉन पोलरायझेशन? आता तातून जर काही लोक पोलरायज जाता आमी काय करू शकना. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विशयी जेन्ना विशय जालो पळय, आमी पळयलें की खूब कडेन इट वॉज गेटींग हिंदू वर्सीस क्रिश्चन. सांजोदा आर्येलाक आमी पळयलें, मागीर आनी 2-3 कडेन पळयलें. आय डोंट वॉन्ट टू नेम इट अगेन, बट इट वॉज गेटींग कॉम्युनल. नाही, म्हाका दिसता काही लोकांनी इवन भाशणां दिवपाचो प्रयत्न केलो. आणि शिवाजी महाराज म्हणजे आज तर तुम्ही हिस्टॉरिकली पळयशात जाल्यार शिवाजी महाराजांचो गोंया कडेन संबंध नाच
हे गोंयच्या काही हिस्टोरियनांनी सांगपाचो प्रयत्न केला. बट जेन्ना सप्तकोटेश्वर मंदिर जाता ती हिस्ट्री जेन्ना लोकांचे पर्यंत पावूंक लागता तेन्ना खंय तरी कितें जाता न्ही, म्हणजे जेन्ना शिवराज्याभिशेकाचो एक स्टेट फंक्शन म्हणून सेलिब्रेट जाता तेन्ना हांव सांगता तुमकां परत, म्हणजे दीस इज नॉट हिंदू वर्सेस क्रिश्चन, देर इज अ लॉबी which wants Hindus and Christians to fight between each other. But हांव तुमकां सांगता गोवा is the most peaceful state in the country because Hindus, Christians and everybody lives together as one. आणि हे कंटिन्यू जातले तर हे जरी कितले प्रयत्न जाले, सी हँडफूल ऑफ इन्सिडंट्स कॅनॉट बी. आणि खूब कडेन कितें जाता न्ही, फाल्यां ते झगडीं आसता ओवर प्रॉपर्टी ऑर एनीथींग एल्स दॅट गेट शोन एज इशू. म्हणजे सांजो जाल्यार सुद्दां लॉट ऑफ क्वेश्चन्स वेर अबाउट हू वॉज डुईंग इट, वाय वॉज इट बीन डन. पण इट इज नॉट की सोसायटी इज फायटींग एज ऑन रिलिजियस लायन्स. जालें अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंट जो स्टोन बिल्डिंगाचो जालो, पण कशें आसा जर दोनूय इन्सिडंट कंडेम जावपाक जाय जर चूक आसा ती. सो क्रिश्चियन्स वील वोट फॉर बीजेपी, म्हाका दिसता मुस्लिम्स वील वोट फॉर बीजेपी. वेन वी लूक एट वोटर्स वी लूक एट देम एज गोवन्स, वी लूक एट देम एज इंडियन्स. आणि सगळे हे नरेंद्र मोदीजींक परत प्रधानमंत्री करप. हांव परत सांगलां तशें की फेसबुकार पळयलां तशें दिसना. आतां ह्याच इंटरव्यूक म्हाका दिसता जे तरेन कॉमेंट्स येतले पळय, कमेंट्स थोडे जाण न्ही, म्हणजे तुमी मुद्दम पळया, म्हणजे कमेंट्स येतले म्हणून सत्य मांडप ना काय कितें असो प्रश्न येता. लोकांचे रिएक्शन्स आय एम टॉकिंग. नाही, आय एग्री, रिएक्शन्स येतलीच. आमकां जेन्ना आमी लोकां पर्यंत वता तेन्ना पीपल आर नॉट विथ बीजेपी, पीपल आर व्हेरी मच विथ बीजेपी. 2022 आमकां हेच आर्ग्युमेंट दिलो वतालो की तुमी 10 क्रॉस जावचे ना. तूच सांग म्हाका, म्हणजे जे सीझन 11-12 मेजले, आमी कितले आयले, 20 आयले, प्लस आमचे 3 सपोर्टेड कॅन्डिडेट्स आयले. तर वी क्रॉस मेजॉरिटी ऑन आवर ओन. मागीर कशें जाता, खुबदां कशें जाता न्ही, मागीर जे एड जाले ताजेर फोकस करून बीजेपीक मेजॉरिटीज मेळूना काय कितें असो दाखोवपाचो प्रयत्न जाता. पण 2022 वी वन कन्विन्सिंगली. आणि ताजे खातीर फूल जनतेचो सपोर्ट आसा म्हणून आमी जिखले. अशें न्ही की वी वन इन आयसोलेशन. सो यू वील गेट मॅक्झिमम वोट. आमी गोंयांतल्यान 2 सीट आणि ओवरऑल इंडियन एनडीए 400 हे म्हाका दिसता 400 पार. सो म्हाका दिसता हे हय. आणि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार. देव बरें करूं. परत येतले तुमचे कडेन डिस्कशन बी जालें तेन्ना तुमकां आपयतलेच. एक्चुअली द व्ह्यूअर्स वी वॉन्ट टू लिसन. डेफिनेटली. तुमी पळयता द हब एक्सप्रेस जजमेंट 2024 आमचे बरोबर आशिल्ले भाजपाचे म्हणयारे गिरिराज पैवळणेकर. ते म्हणटा की कॅडरान कॉन्फिडन्सान घेवनूच पल्लवी धेंपेक दक्षिण गोंयची तिकेट दिल्ली आसा आणि ती मोठ्या मताधिक्यान जिखून येतली. सगळ्या धर्माचे लोक भाजपाक मत मारतले आणि सगळ्यात महत्त्वाचे ते म्हणटा की अबकी बार मोदी सरकार जातले म्हणजे जातले. तुम्ही पळयतात ही कार्यावळ ऑन युअर फेवरेट वेबसाईट www.goanewsup.com. कीप वॉचिंग. Hub Express Judgment 2024 powered by Panchamrita. Travel partners Counto Honda. 20 years of trust and performance. Counto Honda rides on.